गाईस हांव केल्लें हें पहा ओ माय गॉड हांव लेखनी आशिल्लो हांव अशी करता करून हांव कितलो भित्त असेल करता ना फर्स्ट टाइम पराठा करची गाईस कसो ना म्हाका कळना हांव यकीन ना म्हाका की हांव केल्लो करून हें व्हाट्सअप गायज वेलकम टू माय न्यू व्लॉग आणि पुढे की गुड मॉर्निंग घंटे जेल्ले 10:38 10 घंटा उठयलो मागीर मावशेन बेल मारला तेन्ना उठयलो आणि तिका काम కొంచెం करती आणि आता ब्रेकफास्ट रेडी करता आणि शुभदाला फोन आयलो की AC वाला येता सर तिका सांगला AC वाला 1 घंटा आयल्यार म्हाका सांग ना जाल्यार ताजी मागीर येवचें नाका ताजे कधी 3 आसना ताका समज सांगलें तूं येवचें आसल्यार यो 1 घंटे ना जाल्यार असं आमकां लटको नाका ना जाल्यार तूं सांगता हें जाता तें जाता गो तो आतां येतलो 1 घंटे ते येतलो फटाफट आसना ते ब्रेकफास्ट रेडी करता दूदय ना दूदय हाडका मागीर पळयता येता दूद हाडता आनी पळयता सिंपल करता फोव पण घालता आनी पुरो चॉपिंग जाला लायक करून धुवन दवरला धांकून दवरला आतां ब्रेकफास्ट रेडी जातलें फटाफट करता तिगेल फोन येतलो 1 घंटे जावचें येता सतांगा 1 घंटा लागतलो एअर AC सर्वीस करच्या खातीर उनो ब्रेकफास्ट रेडी यम्मी हांव आतां तांनी पिवचे बसलो शुभदान सांगलें की तो आयला करून आता फटाफट खाऊन उचका मग आता चलो जल्दी मेकल खाऊन फटाफट आता चेंज करता आणि वता त्यामुळे ACचं तर काम चालू असं आता या टेन्शन या चेअरची की हल्लेला आता बघता आता शुभदाक फोन केला म्हणजे ते सेटिंग हल्ली की कसं बघता होतं तर ACचं काम झालं आहे आणि आम्ही पळय ही वय आयला क्लिनिक आता तो काहीच घरकडे आयला जस्ट आता मला शेविंग खात तसं ॲक्च्युली तो गोष्ट वेळ झाला ताजे खातीर आणि बाप असणार जस्ट उठयला तो न्हिदलो ताका मालिश आनी बरो कवर न्हीद करायला आणि आता जस्ट उठयला तो हांगा घरकड शेविंग केलेली थोडे हांव येवन आसना न्हिदलेलो आणि आता जस्ट उठयलो आणि हांव मागीर थोडें काम करता आशिल्लो तर आता म्हाका दूध ना घरकडे तो दूध वचून हाडया मला सकाळ दाखोवन आसना कॉफी पिली कॉफी रेडी जाला आणि आता म्हाका 5 घंटा क्लास आसा हांव वता आसतना आलू पराठा करता आसा तर ताजे खातीर आसना अम्माक आतां फोन करता आसा आनी निंगिता की कशी ते बटाट शिजोवचे म्हाका गोत ना कितले उदक घालचे कसान घालचे करून अम्मा म्हाका एक सांग आलू पराठा करच्या खातीर कशी करचे बटाट शिजून घेऊ का हां चटणी मिरसांग घालची कोथंबरी पण घालचो धनिया जिरा पावडर घाल चूर आमचूर पावडर घाली आमचूर तीक जण मानता आमचूर पावडर घाल का नाही घाल का म्हणना अच्छा ओके ना त्या पुरायचे कोण हें करचे स्मॅश करून घेवचे दाडोन मागीर तू त्या बटाट चिरडूत तुझी हां बघा बटाट आतां कुकरा घालतना कितली सिटी काडची एक 4 शिटी काडटा 5 शिटी काडी काय जाणा हां मागीर सांसान बटाट होडोड बटाट न्ही होय कितले घाल का मागीर काडी 3 काडी 3-4 काडी काय जाणा मागीर ओके कुठले काडतो हां तो कितले सिटी काड का मागीर 4 शिटी काड रे 4 सिटी आनी उदक कितले घालचे उदक एक 2 नळ उदक घाली मीठ हां ओके ठीक आहे ओके गाईस आता प्रिपरेशन स्टार्ट करता अम्मान जशी सांगली ना आता तशी करता बटाट असं इतलं सांसान मिडियम साईज आता बॉईल करता अम्मान जशी सांगलं 2 उदक घालचे 4 सिट्टी काडचे हांव चूक केली म्हाका थोडंसं अरे कसला पील करतस अशीन घालचे उदक काडचे मागीर ताजी साल काडता ना अय्यो देवा घाई तसं कळली म्हाका तर उदक घालना हांगा आतां बटाट शिजता असं त्याच्या हांव चपाती पीठ फटाफट कालोवन घेता पीठ रेडी आता मग गोतना पीठ सॉफ्ट जाल्ला की गट्टी जाल्ला कर सिटी येतली 4 सिटी काडया तें पुरा चॉपिंग आनी पुरा कोण दवरता तो कोथंबरी पल्लो मिरसांग पुरो घालला मिरसांगे बी काडला ती कसं मागीर ना जाल्यार म्हाका प्रॉब्लम जाता मिरसांगे बी काडला मागीर लायक करून सांसान चॉप करून सोडला हा क्या बात है गाईस यहाँ पळय आता फर्स्ट एक पोक कोण पळया जाल्ला ओ येस बटाट करता साल काडया बटाटा साल काण जाला आनी तूं घालता धनिया जिरा पावडर आणि थोडं मीठ घालता मिरसांगी पिट्टे नाका अशींची नॉर्मल घालया तांगा मसाला न्हू पुरो घाला मॅशरान लायक कोण तो मॅश करया मॅशरान लायक करून हांव मॅश केला पीठ एक नंबर टेस्टी आशिल्लें सॉलिड गायस चलो आता हे चिक्के हांव आसना म्हाका पीठ आसना परत जमा करून दवरता हे पळय पीठ रेडी चलो आता पराठा खातीर रेडी जाता मेन टास्क ते एक हांतू घेवका न्हू तें ताका एक लायक होड एक गुळी कर का गुळी मदेन घाल का
ते व्हड एक टास्क आतां कशी करची म्हाका व्हड घेवंक आतां इतलो व्हड तातूंत मदें एक फोंड घालता ताची मगिरी आनी लायक कोन लाट तुका आय होप ते प्रॉपरली जेवो ते व्हड एक टास्क चलो ट्राय करता सर गाईस हांव केल्लें हें वा ओ माय गॉड हांव लेखनी आशिल्लो हांव अशी करता करून हांव कितलो भित्त आशिल्लो करता ना हें हांव लेखलें की साडे लागून पुरो येते की अशी लेखला हे पळयलें तर असं एक नंबर जाला पळय काय वये न्ही आतां फटाफट असं हांव काय लिहून करता आनी आज हांव फर्स्ट टायम पराठा करची गाईस कसो ना म्हाका कळना हांव यकीन ना म्हाका की हांव केल्लो करून हें ओ हो 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 यो हांव गेल्लें यकीन जायना गायज हांव केल्लो करून यो देवा हांग दाखोवस चिक्केस न्हू हें भायर आयला ठीक आसा चलता चलो गायज सेकंड अटेम्प्ट करयात हा 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 क्या बात है गायज हें पळया तूप घालून लायक करून चरचरी ताका बाजूया सुपर एक नंबर गाइस क्या बात है आज ये फुल धमाल यहाँ पड़ा गाइस फाइनली आमगे पराठा इज रेडी एक नंबर कशी जाला कोण सांगा प्लीज कमेंट करा आता नव्हे सॉलिड नव्हे आता दुसऱ्या खातीर तयार करतास पळया ओके गाइस फाइनली आमगेले पराठा इज रेडी यहाँ पळया आज ये फुल स्पेशल आलू पराठा एक नंबर फर्स्ट टाइम ट्राय केला एक नंबर जाला चलो हांगा रेडी गॅस बंद केला आणि हांव आतां लायक करून अमृता कशी जाला कोण प्लीज कमेंट करा आणि लाईक करा शेअर करा गुंड बाबू चंदू बाबू कंडू तो चंदू रे बाबू जो 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 बाबू का जोई बाबू बाबू कोणा जाई चंदू रे चंदू गोंडू 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 चंदू गोंडू बाबू गाईस आता तो निद्दलो तक्कू शिकून हांव न्हीद करायला ओके गाईज जस्ट आतां घरा कडेन आयलो आनी बाबू न्हिदला तेय न्हिदला आतां वळताक न्हीद करायला आतां न्हिदला तर थोडे काम बाकी आसता फटाफट फिनिश करता आनी न्हिदता आनी फाल्यां थर्सडे बिकॉज हॅक्टीक शेड्यूल वोगी वचका फाल्यां आनी चलो आतां व्हिडिओ हांगा एंड करता तुमकां बरें जाणां की आमगे व्हिडिओ पसंद आयल्यार प्लीज लायक शेअर आनी सबस्क्रायब करा गाईज एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो कोंकणी कपल बाय गाईज गुड नाईट